शेतकी मंत्री रवी नाईक हांच्यांनी ब्रेस्तारा, बेतोड्डा, फोंड्या एग्री बाजार हांगसर राज्यांतल्या 12 तालुक्यांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेतली। अधिकाऱ्यांनी चडांत चड लोकांक शेतकी खात्याच्या येवजण्यांचें म्हत्व पटोवन तांकां शेती वेवसायांत हाडचें म्हण मंत्री रवी नाईक उलयला। जाता सगळें ते वाडोवपाचें जावं माड आसा माडांक आमी तेन्ना हांवें सुरू केल्ली ते माडाची कावती दिवपाची तेन्ना 1991 तेन्ना मुख्यमंत्री त्या वेळार हे झाडां आंब्याची आनी हेजी झाडां दिता ते कावते तेन्ना सुरू ती चालूच आसा आयज पर्यंत। हांगसर गोंयांत आयज खुबशे माड वाडलेले आसा, वाडत आसा, प्रत्येक वर्सा वाडटा, जितले आमी वाडटा लाखांनी आमी वाडटा न्हू, लाखांनी आमी ते कावते वाडटा, तेजो फायदो ते लोकांनी घेवचो आनी ते आपल्या कंट्रिब्युशन जें आसा उत्पन्न जें वाडोवपाचें प्रयत्न करचे आनी हे आमचे आनी चड करून हे आतां ब्लॅक रायस, काळो रायस 400 रुपये किलो असो वयता। म्हणजे रोवपाची मेहनत भुरग्यांनी घेवपाक जाय। बार्देसांत भुरगीं करतात आनी पयलू आनी कोणी गेल्ले म्हणजे हे जर केलें जाय जाल्यार खुबशे म्हाका दिसता भुरग्यांचे इवन हे जॉबाचेर रावपाची गरज ना, कित्याक आमचे जॉब कितले आसता पळय ते आमी जाणात न्ही आसता की आमकां जॉब कमी मेळटले गोंयांत आनी सगळे भुरगे आयज एज्युकेशन शिक्षण घेतलेलें आसा। म्हणजे प्रत्येक भुरगो प्रत्येक घरांनी ग्रेज्युएट भुरगो आसा, तेणें जर हें इल्लेशें उत्पन्न करपाक घेतलें जाल्यार आमचे हेणे उत्पन्न करपाक इवन थोडे जाग्यांनी कुमदान एरिया आसा ते तांकां कंट्रिब्युशन दिल्यो जाल्यार तेवूय भुरग्यांनी घेवच्यो आनी ते करचे कुमदान ते ऑर्डर बोर्डाच्या मार्फत आमी हें करतले, सबसिडी बीन ते दिवपाक सगळें करचे, बेनिफीट सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट। फक्त कोकोनटच बोर्ड करतले ते कोकोनटच नाही, कोकोनट बाकी आणि सध्या नियरेस्ट गोंयाचो बोर्ड केरला आसा, ओके केरळांत आसा। आमचे माड, काजू, कोळादार, भाजी फळां बीन तशी भाजी फळां सगळी तशी आतां जातात आनी आतां नवीनय आतां वाडली, सगळी वाडल्या। नवीनय आतां आमची हें आसा फुलाची बी अशें नवे प्रोडक्ट जावं आलें जावं हळद हे सगळे नवे प्रोडक्ट। फाटल्या तेंपांनी गव्हर्मेंटांनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणून केल्ले, तो कितें प्रोसेस बीन तसो आसतलो काय कितें? ना एकदां गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केल्ले पूण तशें बीन कितें आसतलें काय म्हणटा? आमी कम्युनिटी फार्मिंगाक चडयता। कम्युनिटी फार्मिंग, ओके। कित्याक लँड बायफर्केट जाता, वाडटा लँड बायफर्केट बारीक बारीक कुटके आसात ते इकॉनॉमिकली अनवायबल घेवपा खातीर। Yes. सो त्या वाड्यांतले सगळे लोक एकठांय जावन 2 हेक्टर, 5 हेक्टर, 10 हेक्टर एकठांय जावन कम्युनिटी फार्मिंग ही स्कीम बरी चलता, तेजी आमी 90% सबसिडी दिता। जावं ती मागीर तुका आडो बांदपाक, ट्रॅक्टर घेवपाक, मशिनरी घेवपाक, असले इन्फ्रास्ट्रक्चर 90% सबसिडी मेळटा। रिस्पॉन्स कसो आहा तुमकां? ताजो रिस्पॉन्स आमकां एक्सलंट